हॅलो, गुड आफ्टरनून सगळ्यांक। हांव पळय आतां ते मरे जी आमची पळय शेड आसा, गार्बेज शेड घातलेली पळय, थंयसर मरे हो थोडो आतां तेंच्यांनी हितून JCBन सेपरेट केला। तरी आसतना हांगा पळोवंक शकता तुमी, हांगा धुंवर येता पळय, हो आतां ट्रकान भरपाचो आसा। म्हणजे हो पालोवंक आतां एक फायर ब्रिगेड पळय उबी आसा हांगासर। दुसरी फायर ब्रिगेड तेंच्यांनी पणजेच्यान मागयल्या खंय, पळोवया। ते आतां जेवंक गेल्ले, आतां येयल्या पळय। हांगा JCB उबी आसा पळय, आनी हांगा ही शेड आसा। मग तुम्ही पळयता की एक सुद्दां पंचायतीचो मनीस हांगा उबो ना सरपंच ना पंच ना कोण ना, पण वार्ड मेंबर सुद्दां ना हांगासर। येयल्लो जाल्यार खबर ना, आतांच पावलो पळय। पण म्हाका कॉल केलो की आजुनूय ते उजो पेट्टा म्हणून। तुमी पळयत जाल्यार भरपूर उजो पेट्टा। आतां राती उजो पेट्टालो खंय, आतां कसो कितें जाला तें कोणाक खबर ना। येदी व्हडली मशिनरी आसली पळय हांगासर, ही मशिनरी आतां ऑलमोस्ट म्हाका दिसता ती स्क्रॅप करची पडटली, कित्याक तो हायड्रॉलिक प्रेस दिसता। आनी ही शेड येदी व्हडली आसली, पंचायतीची शेड। गार्बेज हाडून डंप करताले हांगा। म्हाका दिसता इतली गार्बेज जावपाक कारण की टायम टू टायम हेचो विल्हेवाट लावंक ना। येदो व्हडलो प्लांट आसा म्हणटाले ते कालंगूटच्या आयल्यान, सालिगांव ट्रिटमेंट प्लांट म्हणटाले, कितें कितें म्हणटाले, तो सुद्दां आजून कांय जावना थंय। पळय फायर ब्रिगेड स्टार्ट मारल्या, आतां परत बंद उडयल्या। पणजेच्यान एक 12,000 लिटरांची मागयल्या म्हणटाले ते। म्हटल्यार उजो तूं पळय तो कसो पेट्टा, तो सांगूंक शकना फुडें कितें जावंक शकता। आनी हो जो पोर्शन आहा पळय तो हाय डोंगरार आसा, आख्खो धुंवर आसा पळय तो सकयल गांवान वयता, आनी गांवच्या लोकांक भरपूर त्रास जाता। असो धुलो हो पळय, हो गार्बेज तुमी पळय, हो पळय एका उजो पेट्टा कसो तो पळया तुमी। हो लायव्ह आसा आतां हांगासर। टायम जाला 2:32 जाले आतां ऑलमोस्ट। आतां हो रातच्यान पेट्टालो। आतां हो डोंगरार घरान ना म्हणून हो प्रॉब्लेम बरो आसा। हो जर गांवान पेटलो जाल्यार तुमी चिंता आसलें कितें जातलें आसलें तें। ही शेड, आख्खी शेड गेल्या पळय, सगळी शेड गेल्या। धुंवर असो येता हांगा, तूं वास सगळें प्लास्टीक तुमी पळोवंक शकता, चडशें प्लास्टीक आसा। ते एक फायर ब्रिगेड येयल्ली आसा हांगासर, तेंचे कडेन उदीक आसा, एक JCB उबी आसा हांगा। एक ट्रक लोड करूंक येवपाचो आहा म्हणल्यार एक उबो आसा थंयसर। पळोवया कितें जाता तें। म्हाका दिसता हो जर पयलींच जर हेची विल्हेवाट लायली न्हू थोडा आसतना जाल्यार बरें जातलें आसलें काम। ओके, पळोवया कितें जाता फुडें तें। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।